सर आता हांगा तुमचे जो कॅम्पस आसा कॉलेज बांदता गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेज आनी कोण आतां बेश्टेच तरी बोवाळ घालता की इल्लिगल हांगा चिर्याखणी चालू आसा तेन्ना कशें कितें आसा हांगा पळय आज आमी कशें आसा खेलो इंडिया डायलॉग जो पळय आसा न्ही प्रायम मिनिस्टर पंतप्रधान मोदीचे कडेन व्हर्च्युअल इंटरेक्शन वीथ आमच्या कॉलेजीच्या स्टुडंटांक ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आनी त्या कार्यक्रमाक आमचे माननीय मंत्री आमचे सुभाषभाई पळय आसा न्ही ते मुख्य पावणे म्हणून आसलेले त्या कार्यक्रमाक आनी ते येयले म्हणटकीर कितें जालें फस्ट टायम तेजें आगमन आसलेलें हांव म्हणलें तुका तो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करता त्या खातीर तुमकांय पत्रकारां भितर येवपाक चान्स पडलो आतां तुवें तो प्रश्न बरो विचारलो कळ्ळें तुका हें जें पळय आमी बांदता पळय न्ही हांगसर हें इन्स्टिट्यूशन जें पळय आसा तें हांगसरल्या लागींच्या सगळ्या अंडर प्रिविलेज भुरग्यांक एडमिशन दिवपाक आनी ही सर्वीस फाटल्यान आमी 12-13 वर्सां करता आतां तुवें काडलो तो प्रश्न बरो काडलो एक लक्षांत दवरपाक जाय कोणी गणेश गांवकार मरे इल्लिगल काडचो ना केन्नाय कितें प्रोविजन आसता सांगता तुमकां हांव तुमी येयली म्हणून भितर पत्रकार लोकांक कितें करता लिपन काडटा फोटो लिपन काडपाक गरज ना अंडर रूल 53 कितें आसा तूं जेन्ना कन्स्ट्रक्शन करता तेन्ना जर समज तर तुका समज मायनर मिनरल्स कितें मेळ्ळें कवर मेळ्ळें कितें मेळ्ळें तें तुज्यान थंय जर यूज करता तूं त्या कामाक त्या प्रोजेक्टाक जाल्यार तुका तें तुज्यान एज इट इज यूज करपाक जाता भायर येयल्यार रॉयल्टी भरपाक जाय पूण आमची जी पळय संस्था ही आसा हांव आतां कितें आसा की एक वन ऑफ द फावंडर मेंबर आनी हांवें स्टार्ट केल्लें तें त्या खातीर तांकां सांगलें 100% लिगल जावपाक जाय गजाली आनी तें कितें केलें तेणी इतली रॉयल्टी जी पळय भरपाक जाय ती इन्स्पेक्शन करून DMG जेन्ना जेन्ना सांगता तेन्ना भरता कळ्ळें तुका त्या खातीर चिरे इल्लिगल काडटा आनी चिऱ्याच्यो खणी मारल्या हो जो विशय पळय आसा पळय न्ही तो कसो आसा की ताका कांय अर्थ ना आनी कोणाक जें पळय तें पळोवपाक जाय न्हू तें पळोवचें तुमी पळयलें बाकीच्यांनी पळोवचें आनी आपलें समाधान करून घेवचें इतलें तुका हांव सांगूं शकता कितले करोडाचो प्रोजेक्ट हो प्रोजेक्ट जो पळय आसा पळय न्ही टोटल आमी हांगा 100 कोटीचो प्रोजेक्ट करपाचो प्लॅन आसा पूण आतां जो पळय चालू आसा फर्स्ट ब्लॉक जो पळय चालू आसा न्ही तो सादारण 35-40 crores आसा आनी येता एकाडेमीक इयरा आमी चालू करतले तेजे नंतर बाकीचे आसा हांगा खंयचे स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करपाचें आसा मागीर आमचे अदर ऑफिसर्स जे पळय आसा पळय न्ही ती हांगा करपाची आसा म्हाका सरकाराच्या सहाय्य जर समज मेळटात आमकां आसात हांगा प्रमोद सावंत दिसा हें करपाक सगळें आनी बाकीच्या गजाली आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर केलें जाल्यार सगळें भुरग्यांक बरें जातलें फुडें आनी कितें जाता सांगा ओके सर